मंदिर सुमिया तुझे होरनू आयला जायतां ते मंदिर सुमिया तुझे होरनू आयला जायतां ते मंदिर हे मोगाचे मंदिर हे प्रीतीचे आमकां एक वाटवांचे स्पिरितान वागवांचे मंदिर हे देवाचे सुमिया तुझ्या मंदिरान आयल्या भेटूंक बलिदान नितळ काळजांनी मनान जमलाव आमी कुटुंब जाव सुमिया तुझ्या मंदिरान आयल्या भेटूंक बलिदान नितळ काळजांनी मनान जमलाव आमी कुटुंब जाव जमलाव आमी कुटुंब जाव जमलाव आमी कुटुंब जाव. मुख्य भाव भयणीनो पास्का काळाचो तिसरो आयतार आज आमी समारंभताव. ह्या दिसा देवान गेल्या सर बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दिवन मिसाचें बलिदान पवित्र तिनराच्या नांवी माय मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी संभ्रम्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बोवा परबेचो स्वागत तुमकां मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाक पवित्र एवकारिस्तांत आमी एक जाता आसतना निरासपण सगळें पयस सरून बरवसो उदेता आनी त्या बरवशाच्या वाटेन आमी चलतना आमकां कितेंच उणें आसना. कित्याक आमचो बरवसो जावन आसा जेजू आमचो हात धरून तो आमकां चलयता. आनी जाल्यार जिणयेंत आमी जियेत आसतना सर गणितांनी जेजू आमचे संगत समकता म्हणलें एक चिंता पळय आमकां आसो. हर एका वेळा तो आमचे संगत आसा, आमकां धरता, आमकां मुखासून व्हरता, आमचें जिवन बऱ्या वाटेक तो चलयता. तर ह्याच वर्त्या जिवनांत भागीदार आमी जाता आसतना मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रिती पात्र घेवया, पवित्र जावया. चड आनी चड मापान ह्या मिसाच्या बलिदानाचो अर्थ आमकां दळच कळीत आसा. खरो अनुभव जेजू सांगता आमी जोडूंक आयतीन जावन सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांचे दोन तोंडां दुसारून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच सावकार मरये सगळ्या देदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर्धा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकृत कर, सोम्या काकृत कर, सोम्या काकृत कर, सोम्या काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोम्या काकृत कर, सोम्या काकृत कर,
काकलूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. महिमा तुका ससनाचे ससनाक, महिमा तुका ससनाचे ससनाक. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेजू ख्रिस्ताक. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेजू ख्रिस्ताक. महिमा तुका ससनाचे ससनाक, महिमा तुका ससनाचे ससनाक. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा तुका ससनाचे ससनाक, महिमा तुका ससनाचे ससनाक. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. प्रार्थया सपददा आमच्या मंगळा बापा व तपना जन्मच्या जिवितान आमकां वांटेली केलाय. देश वेता नवा बरवशान आमकां तो भरताय. बरवसा निराशी करिना. वर्ता जिविताच्या वाटे आमकां पायता म्हणल्यार सत्व वळखून घेवन ते परगडतरान जीव आमकां पावक कर. आमी मागता आमच्या समयात उपता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आणि राजवर चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. पहिले वसप धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वसप. फेंतेकोस्ता दिसा पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. इस्रायेलाच्या मनशानो, म्हज्या उतराक कान दिया. नाजराताचो जेजू देवान पासंद करन तुमचे मदले दडलेलो मनीस हाका रुजवात जावन देवाचे मारिफात तुमचे मुखार केल्ली ती आसार्यां, विचित्र कार्यां आनी कुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत खुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमच्या अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनबावरत्यां करना कुरसायलो आनी जिवीशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवांत उठयला. कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धरून दवरूंक शकले ना. ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालचो ना. ह्या बसत म्हजें काळेज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासून गायता आनी म्हजी कुडी भरोशान जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसूंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोशान
तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमचे पुर्वज बापा दाविदा विशांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगीत. तो मौन पावलो आनी ताका निकेपिलो. ताचो फोंडू आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संतसेचो आपल्या राजस्थानार बसलोलो म्हूण देवान आपणाक फर्माणार केल्ली बसवणी तो जण आसलो. आनी ताका पाताळान सडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच प्रगट केलें. ह्याच जिवाक देवान मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताच्यो साक्षी. अशें देवाच्या उजव्याक ताच्या उंच उबारतस बसयल्लो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सांबाळ दर म्हाका देवा मुज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सर्वेस पोरा लागीं हांव मागता, तुमचो म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवना पात. म्हज्या जिणेचो फुडार तोंच तुज्या हातांत आसा. सर्वेस पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस पोरा हांव दिन वाचता. रातीचे पर्यंत म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उडासाक हाडटा. सर्वेस पोर सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उदेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सोसकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळान सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो नाय. सर्वेस पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. दुसरें वसाप सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भाव भयणीनो, ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्याची बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देंवन आयलेल्या
व्यर्थ जिवनाच्या चालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लेले रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालान न्हय. बगार आयबावीण आनी कातावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासोत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सौम्या जेजू पळयत पुस्तक आमकां विवरून सांग. तूं आमचे लागीं उलयतना आमची काळजां पेटसी कर. Alleluia, 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 Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. साम लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका सौम्या. जेजू जिवान जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा तांचे मदले दोग जाण जेरुजालेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्मास नांवाचे हळ्ळेक पैणकन वेताले. घडिल्ल्या संगते विशयान ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू कुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर सोलोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरें जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयान उलोवन तर्क करीत आसात. तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लियोपास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजालेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजराना विशयांतलो तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करण्यान एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें प्रमाण दिवच्या धन दिलो आनी ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सडवण हाडटालो तो होस म्हूण आमी बरवसो नासल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकातूंक केलें. तो उजवाडच्या आदी समाधी सरशी गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो पाटी आयल्यो आनी आपणाक देवदेव दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगलें बरींच तांकां मेळ्ळें.
पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांय समजणी नाशिल्ल्या प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत्मानून कितले पाटी तुमी. क्रिस्तान आपल्या मायमेन रिगच्या आदीं हें सगळें सची गज आसली न्हय. उपरांत मयजेतान सुरकान सर प्रवाद्यांनी आनी सगळे पवित्र पुस्तकी आपल्या विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयता वता तांकां वचूंक जाय ते हडलेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वताशें केलें. पूण ताका ताणें परत म्हळें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतालो. देखून तो तांचे सांगाता रावंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो मोडलो. आर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवा ताचे दोळे उक्ते जाले आनी ताणें ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो ना पैस जालो. तवळे एकामेका ते म्हणोंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पयत पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्ही. तेच घडये उठोन ते जेरुसलेमा पाटी गेले. ते 11 जाण आनी तांचे सवे सांगता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणाले, सोमी करो जिवन जाला, सिमांक तो दिश्टी पडला. तो वाटेर आपणा घडिल्ल्या संगते विशयान आनी उंडो मारतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयान ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पुन्हा जवानपणाच्या या बोवा परबाच्या सुवाळ्यार आमी आसाव. आनी अशें आसता म्हाका उडास येता जायत्या वर्सां आदीं बेळगांवच्या चिक्कोडींत हांव आसतना थंय जायतीं क्रिस्ती कुटुंबां उणी. पूण जायते विस्तारिल्ली सुवाती लगभग 50 किलोमिटर पयस आसली. थोडीं घरां 7 घरां आसलीं आनी तातूंत एका घरांत प्रायेची आसताली आनी ताची स्त्री मरण पावल्ली. आनी म्हाका थंयच लागशिल्ल्यार एका घराक पिडेस्ताक ताच्या 11चे घडये मागणी करच्याक आपयलें आनी हांव थंय गेलो. थंय वचचें जाल्यार वाट अशी आसा की तेणें ललाण उदकाचे पणकुळे आसतात आनी ती माती अशी काळी की इल्लो पावस आयलो जाल्यार तुका मुखार वचोंकूच जायना. हांव व्हरून गेलो म्हजे मोठ्या बायक आनी वचून एका जाग्यार धरलें. ताचे उपरांत म्हाका जायतें चलोवंक आसलें. अशें चलोवंक आसतना हांव तांच्या घरा पावलो. पिडेस्ताची मागणी तो संस्कार ताका दिवन पाटी गुंता म्हणटा सिरादरीचो पावस. तांचो पावस आमचे बरें न्हय. एकच येता आनी तो वळच वळयता. आनी तो पावस असो पडलो की त्या पावसा पयलें हांवें तें उतरणी करी जाय कित्याक तें उदक भरता. म्हूण हांव धांवोन येता आसतना थंय पावस रावलोच ना. जायत्यो गडगडो, जायते जगलाणे आनी अशें आसता म्हाका कांयच थंय दिसना. आनी हांवें पळयलें लागशिल्ल्यार कितें गे आसा म्हूण. आनी एका पंगडाचें कोपेल म्हाका दिसलें. त्या कोपेला भितर या म्हूण पळयतना त्या कोपेलाची सगळीं दारां घाल्लीं. आनी आतां कितें करचें निरास कोणूच ना. आनी हांवें म्हजे बायक दवरल्या जाग्यार वचत जाल्यार आनीक चला जाय. ह्या वखदां काळोख जाल्लो. खंय रावया म्हळ्यार तेणें रूख सयत नात. आनी हांव सोदून गेलो इल्लें मुखार. तशें ल्हानशें घर म्हाका दिसलें आनी हांवें चिंतलें खंडीत जावन ह्या घरा भितर कोणी आसतलें. आनी वचोन पळयता भितरल्यान खीळ घाल्ली दिसता. भायल्यान दार बंद आसा. हांव वचून 2 टोके मारले, कांयच आवाज ना. आतां हांवें चिंतलें आतां कितें करूं. पावस रावना जाल्यार आज गत कितें जाताली अशें चिंतून बारी बेजाराय आसतना परत हांवें जोरान ताका उलो केलो. पूण कांय आवाज ना. हाचे उपरांत हांवें सुरू केलें त्या दारार बोडोंक. कित्याक भितर कोण म्हणे आसतलो म्हणल्यार एक बरोसो म्हाका आसलो. आनी अशें आसता मोगाचें न्हू हळटार बोडोन 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 जाताना थंय भितर एक ल्हानसो दिवो पेटलो म्हाका दिसलो त्या दाराच्या इड्यांतल्यान. आनी हांवें परत बोडोंक सुरू करतना
एका मनशान येवन तें दार अल्टार उक्तें गेलें आनी तो बारीक नित्राण आसलो, प्राय असो जावन आसलो. आनी तें मनशान तें घर उक्तें करता आसतना म्हाका कळीत जालें ह्याच मनशाची स्त्री मरण पावली थोड्या तेंपा आदीं. आनी त्या वेळार हांवें ताका पळयल्लें आनी आतां ताणें म्हजी वळख धरली कित्याक हांव लोबार आसलो. ताणें म्हाका भितर घेतलें आनी सगलो हांव भिजलो आनी ताणें एक तुवलो दिलो आनी तो म्हणा लागलो, हांव इल्ली च्या करतां, ह्या युवांत हांगा रावोंक जायना तुमकां म्हणा लागलो. आनी ताणें इल्ली उंदून च्या करून दिली आनी ती पियेत आसतना म्हाका बगलें. कोणूच ना म्हणल्यार ह्या जाग्यार हो एकसरो मनीस रावोन आसा. आनी त्या देखून आयच्या राती हो पावस रावना तरी म्हाका हांगा दीस रात पाशर करयेत आनी दीस जालें उठोन वचयत म्हणून म्हाका एक बरोसो आयलो. आमकां कोणूच ना म्हूण आमी चिंता आसतना देव आमकां वाट दाखयता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज आमी पळयता हांव एम्माउसाच्या वाटेर आसले ते 2 जाण सीस. एम्माउसार आसले पयसली वाट कित्याक ते वेताले, जेरुजालेम जावन आसले पवित्र सत्य भरीत तो एक जागो. ह्या जाग्यात हांव एम्माउसाच्या वाटेर हे 2 सीस निराश जावन वेतात. तर ताचें निराशपण आराम जालें खंय जावन केदनाथ आनी जेरुजालेम सोडलें त्या वेळाच तांचें निराशपण आराम जालें. आनी अशें आसता ते उलोवन वता आसतना जेजू तांकां निराश करिना. कित्याक जेजू कळीत आसलें तांच्या मोतीन कितें आसा. आतां तांणी चिंतलें सगळें गेलें आपल्या आमच्या मास्तिपाकच्या कामाक आमी पाटी वेता म्हणून ते वचोन आसले. आनी अशें आसता जेजू तांच्या मदगांत येता. तांकां कळीत नासल्या बरी तो तांच्या सांगाता चलता, तांच्या सांगाता उलयता. उंडो मरता आसतना तो ते ताची वळख धरतात आनी जेजू ते ना जाता. केदना म्हणसर आमकां ताची वळख मेळना तेदना म्हजो आनंद धरण जेजू आमच्या सांगाता आसता, येता, आमकां तो आसा म्हणून दाखोवन दिता. पूण ह्या लौकीक संवसारांत आनी ह्या लौकीक संवसाराच्या मोगांत आमी जियेत आसतना थोडे फावटी आमी समजोंक शकना. त्या देखून आमी कितें करता, आमी देवा तावन पयस आसता. पूण एम्माउसाच्या वाटेर वेचे ते 2 जाण सीस कितें म्हणटात पळया. तो आमचे कडेन उलयता आसतना आमची काळजां पेटतली न्ही गी. तो आमचे कडेन उलयता आसतना ते उदकाचें उदक सांगता आसतना उंडो मारता आसतना आमची काळजां पेटतली. कित्याक ताचो तो प्रकाश आमच्या काळजांत रोंबुल्लो जावन आसा. हें तांकां कळीत जालें. केदना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी जेजूची वळख तांणी धरली. परत ते एम्माउसाच्या वाटेंतल्यान पाटी घोवले आयले ते जेरुजालेमाक. कित्याक जेरुजालेमा आसले सत्य भरीत एक जागो. आनी त्या जाग्यार ते येवन आसतना थंय कितें घडलें, जायतें बरेंपण तांचें थंय घडलें. सिसा सांगाता तांणी वांटून घेतलें कसो तांचो अनभोग जालो. जेजू सांगाता कशें ते रावले ते सगळें ताणें वांटून घेता आसतना सिसी सतमानूंक लागलें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी कितें करूंक शकता. निराश जाता आसतना आमकां बरोसो दिवंक आमच्या सांगाता सदां काल जियोचो जेजू आसा. हर एका वेळा तो जियेता. जावंक पुरो निराशपण उतार प्रायर, जावंक पुरो थोड्यांक निराशपण मध्यम तांच्या प्रायर, जावंक पुरो थोड्या तरणाट्यांकच तें निराशपण, ल्हानांक निराशपण बेजार बगता म्हूण सांगतात. मोगेच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या सांगाता जेजू आसा तरी निराशपण आमकां बगना. बरोवशाच्या वाटेर तो आमकां चलयता. आनी त्या देखून आमी ह्या बरोवशाच्या वर्त्या काळार आसतना जेचें पुना जिवनपण व्हड संतोश आमकां दिवंक शकता, खरो अर्थ आमकां दिवंक शकता. पुना जिवन जालो जेजू तो मरो ना, तो परत उठला म्हणटा सांत पेद्रू. आनी एकलो मनीस म्हणटालो खंय, कित्याक तुमी क्रिस्तांव त्या मेल्ल्या क्रिस्ता थंय बावडत दवरनासात. ताका ओ क्रिस्तांव, कॅथोलीक क्रिस्तांव म्हणा लागलो खंय, आमी मेल्ल्या क्रिस्ता वयर बावडत दवरना ना. तो मेला आमच्या बातकां खातीर, पूण पुना जिवन जाला नवें जिवीत बरवशान मुखार व्हरच्या खातीर. तर बरवशाचें जिवन जियोवच्याक पुना जिवन जालो क्रिस्त आमकां दिता खरो अर्थ आमच्या जिविताक. केन्नाच मोगाचें न्हू, चडवणें करता आसतना, कश्ट येता आसतना, थोडे अनवरां येता आसतना, वयल्यान वयर गडगडो मारता आसतना भियोवची गरज ना. कित्याक
तो आसतना आमी भिवची गरज ना. तो आसतना ह्या मोसाच्या वाटेर वेच्या सिसांचेर आसलेले निरासपण सगळें पुसून काडलें. तुजें आनी म्हजें निरासपण पुसून काडूंक आसा आमचो स्वामी. ताचे कडेन आमी मागया, ताका आमी आपोवया, ताचे सांगात सदांच आमी चलया आनी आमचें जिवन अपुरबायेचें करया. आमेन. सर आमी आमचो बाबार्थ एका निजा देवा थंय उच्चारुया. एकाच देवाक सतमंता सर पददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तू सर रचणार आनी एका सम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा पर्यंत बापा तावन तो जल्मला. देवा तावन देव उजवाडता उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो करो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैम बसो ताचेर सर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसत आनी आमच्या सडवण बसत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मळीची उदारी ताणें गोड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत 5 वेळ काल ताका कुर्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका अनेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो. सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिवांचे आनी मेल्यांचे मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धम्म तरे स्थापल्ले देव सभे सतमानता. पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी सश्टाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मगळ भाव भयणीनो, देव आमचो सर्गेचो बाप सर आमची प्रार्थना व्हरता ताळ्यान कणवळ्यान तो आयकता. म्हळ्यार व्हरता बरवशान आमची मागणी ताच्या मुखार दवरया. मागीर आमी पवित्र सभेच्या मुखेल्यानी तांच्या आदर्श जिविता मुखांत तांचे ताब्यान आसच्या लोकांचो भावार्थ बरवसो थीर करूंक राजकीय मुखेल्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी निस्वार्थपणे लोकांच्या गरजांक स्पंदन करून लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावर करूंक आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तांच्या जिणेंत बरें मौल्यां रुपीत करून बरें सिकप जोडून तुज्या पुता थंय तांचो भावार्थ थीर करूंक तुज्या शेतान वावर करूंक उर्बेस तरणाटे आनी तरणाटी आमकां मेळा शिंकर. तुज्या शेतान वावर करतना निराशेन आमी बरा नासतना तुजें आजारपण आमच्या जिविताच्या पैना वेळार वळखून धैर्यान आमच्या मिसां मुखार सोनोवंक आमकां आदार दी. येवकरी मेजा बोवारी जमल्या आम्हा सर्वांकी तुज्या वरत्या बरवशाचें यात्रिकान सावन मुखार सरता आसतना माय मोगान एकामेकाक आदार दिवंक एकामेकाच्या जिवितांत आमी एक प्रकाश जावच्याक आनी तो परजळ हर एकल्या थंय आमी पासारच्याक जाय जाली सर करपा तूं आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. ही काणी बेटूंच्या बापा आज आयला समकर तुझ्या स्वीकार कर पावन कर ही तुझ्या भुरग्याची आशा. ही काणी बेटूंच्या बापा गे बापा उंडो गोवाचो वायदा काजो उंडो बदल मासान वाईन बदल रक्तान तुझ्या समकत तू रूपांतर कर. ही काणी उंड्या वायनाची सगळ्या आमकां समर्पून दिवची काणीक ही मोगाची
बापा ती तुका म्हणून दी ही काणी उंड्या वायनाची. म्हणजे मोगेच्या बाबडे नाव म्हणजे आणि तुमचे बलिदान सरपदा द्या बापा मानतात असले सामनो मागात. आमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या न्यायके पयस विचारदावाक श्रेयस्पर म्हणून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा ह्या बेट्यान आमचे जिवीत नव्यान रुपीत करूंक हालतारी समोर आमकां समर्पित करता. पुन्हा जीवन म्हणून प्रकाश आमचेर पांकय निराश जाय नासतना सदांच बरोवशान बरोवंक आनी आमचे जिवन पुरबायचे करून आमकां पावोक कर. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजावो बारोया. आमी ती सर्वेस्परातय उबरता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद आणि सजनाच्या देवा सरकाळी आणि सतय आमी तुका देन वाचोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या नाम जबाबदारी सगळ्या मनशाक उळार आसतना तांच्या उदार खातीर आनी तांच्या बरेपणा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारात दान दिलोय. ताणें आमच्या खातीर कश्ट म्हणून सोंसलें. आमी निराश जायना जावच्याक सदांच बरोवशान भरच्याक आमच्या खातीर तो पुन्हा जिवन जावन नव्या जिविताची वाट ताणें आमकां वखते केली. त्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीन सस तळबार निरंतर गायतात तुजे मोखा. Puvit, puvit, puvit tălbaraso, serves por tu. Saclani sumsar परला तुझ्या वैभवा. उंचर्गी तुका जो उंचर्गी तुका उंचर्गी तुका जय 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 जय. उंचर्गी तुका उंचर्गी तुका जय 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 जय. उंचर्गी तुका सर्वेस्पराचे नवे एकदा दादा जय. उंचर्गी तुका जय 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 जय. उंचर्गी तुका उंचर्गी तुका जय 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 जय. उंचर्गी तुका बापा करस तो पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी गयात. ही म्हजी कोड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परिचवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें हे तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाळवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावट सगोट परगटुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला ओ बावर तो सोगू आम्ही परगडता जेजू नाव्याने तोलो बापा जेच्या मरणासाने पुन्हा जवानपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सोंड आणि सोडण्याची कास तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेची कूड आनी रगत सवतला आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आनी लियो आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जेवणपणाचो बरो सुदारो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणी काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगत मेल्ल्या समेजता तुज्या परचाळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेजतांची दया कर म्हूण आमी मागता प्रत्येक तरान ह्या भुरग्यांचेर तुजी मोळची दिश्ट घाल पुन्हा जेवणपणाचो प्रकाश आनी बरोसो सदांच आमी चियोवन मुखारसून सरता आसतना तुजो बळवंत हात आमच्या वयतून सरय ओंकार मरे देवाचे माये सांगाती बग्यान दंड आनी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावोक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ती या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगात त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार पापांक सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना समेन भाऊ मोगाच्या बरोबरचे प्रार्थना आमकां शिकयला ते प्रार्थना भक्तीन सांगता आमी म्हणुया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां दाळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेच परस सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रक्तला आमकां तुज्या उदार काकुळदीन सरपात कांदले सुटय आनी सराकातांतली वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दामन तांबळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशपर्मंत तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तू जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती समाधान आनी माये मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवय असो माय मोग असो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळी संसारचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संसारचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी मोगच्या भाव भयणीनो पळय आमचो जेजू हर एक लागी बरवशान बरोवन जिविताच्या वाटेर आमच्या सांगाता निरंतर चलचो आमच्या सांगाता सदांच तो जियेता अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या, सोम्या तुवें ते भितर म्हजे येवचें भितर म्हाका पावना
पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. काळजान मुझ्या येसू मिया पावन तू ते करदनिया. काळजान मुझ्या येसू मिया पावन तू ते करदनिया. तू ये काळजान बिडा करू तू ये काळजान बिडार करू तू ये. जीवो उंडो तू सर्गिंत हांव देवलोय ससनीक जीव मनशाक दिवच्या कायलोय. तुका सेवता तो ससनीक जियेतलो तुजे ताव एक जातलो. तू ये सोम्या घटाय दी तुझ्या मानाक. तू ये सोम्या आत्मोभर तुझ्या देण्या. काळजान मुझ्या ये सोमिया पावन तू ते करदनिया. काळजान मुझ्या येसू मिया पावन तू ते करदनिया. तू ये काळजान बिडार करू तू ये काळजान बिडार करू तू ये. तो आमचे कडेन उलयतना आमचें काळीज पेटतलें नेंगी म्हणा लागले. एम्माउसाच्या वाटेर आसचे ते दोग सेस. प्रार्थया सपदता आमच्या मगळा बापा तुझ्या वर्ता जिवितांत आमी वांटेली जाल्या हे आत्मेक काण तुवें आमकां दिलाय. ह्या काणाद्वारी सदांच बरोवशान आमच्या जिवान आपुरबायेचें करूंक वर्त्या प्रकाशान भरून हेरांच्या जिवनांत बरेंपण हाडूंक जायते वावरशें आमकां करपेन बळ. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्पाद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मगेच्या बाबडीनो बापूरबाय सोयता तुमकां मागता देव आपल्या मोळ मोगान सदांच आमच्या सांगता चलता रावता जियेता आणि हर एका वेळा आमी तसो उगडास काडून ताचें नांव वाकाणून आमची जिवीत आपुरबायचें करच्याक. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जय जय करया जय जय करया जेजुरायाक आमी जय जय करया. जय जय करया जय जय करया जेजुरायाक आमी जय जय करया. कुरडांक दिस्त दिला जेजून कुरडांक दिस्त दिला जेजून तोंटांक चलयला जेजून तोंट्यांक चलयला जेजून. सगळी जय जय करया सगळी जय जय करया जय जय करया सगळी जय जय करया. जय जय करया जय जय करया
जेजुरायाक आमी जय जय करया, जय जय करया, जय जय करया, जेजुरायाक आमी जय जय करया. मोगाल पुत्रा सोमींग ओंकार मरी आशीर्वादे आमकां जयच्या भाव पवित काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुझे आशीर्वाद. भगवान कुसाचे कुरवेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मानले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.